urbanization maintain is a subject. Notification येयलेलें 2020. 2020 आमी oppose केलें. Now then abeyance दवरलें. They say that they had not, rescinded that notification. As notification rescind जालें ना, they again kept it on, withdrawn the notification. Now we will not allow. आमी म्हणटे आमगे कुडचडें कॉन्स्टिट्युएन्सीन 200 विलेज घालूंक शकता, वी वील नॉट अलाव. आनी हें जायते वर्सांनी आतां न्ही, हें पयलीं गव्हर्मेंट आदी गव्हर्मेंट आहाय ते देखून ट्राय करताले रायटान इथे घालपाक, सिटी लिमिट्सान घालपाक, बिकॉज ऑफ द पॉप्युलेशन सेन्सस मायज हा. बट वी डिडंट अलाव, वी आर नॉट गोइंग टू अलाव. इन फ्युचर ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू अलाव. जाय जाल्यार आमी हें करुया, जाय जाल्यार आमी number of the population मातशें वाडोवया in the villages, but we will not allow villages to come into for one reason. One is because of construction. Urbanization जालें काय ना ODPचेर येता. ODPचेर आमकां इश्यू आसा. ODPचेर मारगांव इश्यू, ODPचेर and the Gowal housing board 200 FARची बिल्डिंग दोंगरार काडल्या. They have given settlement सारको दोंगरार पावयलो. Settlement area आहा ती सारको दोंगरार पावयली. Stationing. So we have issues. आनी हांव सदां ओपोज केलाय. थिंग सदांच ओपोज केलाय. उदो ना, बाबा थिंग फॅसिलिटी नाय सारक्यो, दिना कांय, कोण आयकना. So PDA, we have got other members of the PDA also. But city सारकी काडल्या आनी हावजींग म्हणटा आनी मुखार आनी नाका पुरो. आनी वचली मुखार. आमगे दुसरे सायडीन स्वातंत्र्याच्या इज अ हिल वेर पीपल आर शाउटिंग दोंगराचेर बांदताय. आनी म्हाका न्ही, I don't have that, that I have been involved or other slightest of doubt that I am for it. No. I even spoke to Vishnu Rani the other day. I sent him a letter to Chief Minister and I sent a letter to Chief Minister also. की म्हाका डिनोटिफाय कर, मेक इट नो डेवलपमेंट झोन. आमगे दोंगर आनी शेतां आखें थांग हें करेन सोड. That it is red area, you cannot touch it. No making it green area, any development. So again I am saying, what my stand was in 2020 remains the same, irrespective of notification. All notification but येयल्या देखून आमी पोतून आसता. So notificationाचेर हांव लोकां इतू दिशाभूल करपाक ट्राय केले. हांव बाबा आनी तोपाना. We have a right to oppose and we will oppose it, but unnecessary लोकां दिशाभूल करप हें सारकें. We have always, मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन I have always opposed. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें ओपोज केलां. कितें ओपोज केलां? आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें वायट गोश्ट येता त्यो ओपोज केले. केन्ना एक ओस जावपाना की रॉंग जातली ओ कितें एगेन्स्ट वयता ते आमगे लोकांचे हांवें ओपोज केलां रॉंग जावपाना आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्नाच चुकोन देखून. जे पण कोण ट्राय करताय, इल्लेशे थोडे जाण ते ट्राय करताय ते मुगे तेंक शिटकावन. डोंट मिसलीड द पीपल, नो अस. I know what has happened. आमी जेन्ना I was taking up issues all over Goa. I was taking all issues and तेन्ना I know म्हाका कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां what was the effect. So now I am sticking to issues of my constituency. I am taking it there. Which issues now all said and done. In future also we will oppose, even if the next government or rather if again there is a move to have the urbanization of houses.